बाबा भयणीनो, आयचे हे सुमोन कॉरेजमाचे सुमोन प्राचीत काळाचे आमी सोंपयता जेन्ना आमी नियाळ करता आमच्या पेल्याचो मोग आमच्या दुस्मानाचो मोग. जायते फावटी आमी संवसारांत जियेतना आमकां भोगसणे म्हणटा तें दिवंक चड अवघड. दुसऱ्याक भोगसूंक, दुसऱ्यांक माफ करूंक आमकां जायते फावटी आमच्यान जायना. आमचो इगो, आमचो अहंकार आमी म्हणटा तो इतलो आमचो स्वाभिमान आमी म्हणटा आमी केन्नाच दुसऱ्या मुखार आमकां खालती करूंक आनी आमची मान बागोवंक केन्नाच मुखार सरोना. दुसऱ्या मुखार आमकां तर कोणेंय तर कितें म्हणलें आमकां रोखडेंच उणेंपण भोगता. आमकां जायते फावटी कितेंय तर चुकी केल्यो आमच्यान दुसऱ्यान तर आमकां दुसऱ्या मुखार आमची चुकी दाखयल्यो जाल्यार आमी म्हणटा ताणें म्हाका अपमान केलो, ताणें म्हाका लॉज केली, ताणें म्हजी टिका केली. भयणीनो, आमच्या जिवितान बदलो घेवप, दुसऱ्याचे वायट करप हें चड आमी आमच्या जिवितान चलयता, ताचे वयर चड नियाळटा आनी तें आमी चडशे आमच्या पेल्या सवें करता. जेजू आमकां म्हणटा तुज्या भावाचो वो तुज्या पेल्याचो मोग करताय आनी दुस्मानाचो द्वेस करताय अशें सुमूर्तीन बरयलोलें आसा वो सांगलोलें आसा. पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, कित्याक तुमचो सर्गीचो बाप हें पळयता आनी तुमचो सर्गीचो बाप तुमकां हें सगळें सुपून जावचे खातीर अशें करूंक जाय म्हूण हांव तुमकां सांगता. कित्याक तुमी तर ह्या सर्गीच्या बापाचीं भुरगीं जाल्यार ओदीक आपल्या जिवितान सर्गीचो बाप जें आवडटा, सर्गीचो बाप तुमचें सवें हें मागता की तुमी मोग करतल्यांचोच मोग केल्यार कसलो फायदो. तुमचे दुस्मान सुद्दां तशेंच करतात, ओन भावार्थी लेगून तशेंच करतात, दुसरे हेर धर्माचे मनीस तशेंच करतात आनी तुमी तेंच करून दाखयलें जाल्यार कसलो फायदो. हांव तुमकां सांगता, जो कोण तुमकां पिडापीड दिता, जो कोण तुमचो दुस्मान तुमचे मतीन आसा ताचो मोग करात. अवघड आमकां जायते फावटी ही शिकवण सांगूंक सोंपी पूण आमच्या जिवितान करूंक अवघड. जायते फावटी शिकवणे प्रमाणे जिवंकूय आमकां अवघड. आमचे मतीन जायते फावटी आमी विंगास, दुसऱ्यांचे वो राग आमी घेवन भोंवता, कितलो तेंप आमी घेवन भोंवता. ताणें म्हाका अशें केलें, ताणें म्हाका ही उतरां उलयलीं, तो म्हजे सवें हे तरेन वागणूक ताणें केली, हें घडीक वर्सांच्या वर्सां आमी भितर धरून रावता. आनी काळजान जी आमची भावनां आसात ती भाव भयणीनो इतली आमचे भितर रिगून उरतात की आमी एक कोडू वखद जाल्ल्या भाशेन तें जियेता. जेजू म्हणटा तुज्या दुस्मानाचो मोग कर. काय बरीं उतरां आमकां. दुस्मानाचो मोग करूंक, ताका भोगसणे दिवंक, वय जायते फावटी घडी विसरूंक जायना पूण मोग करूंक आनी ताचे पासत मागोवंक आमच्यान जाता. हेंच करूंक आमकां जायते फावटी कुरपां मेळटा आसतना आमी जायते फावटी घडीक ते कुरपेन जिवंक सोदिना. जायते फावटी देव घडी बरें आमच्या जिवितान हाडूंक सोदता, आमच्या जिवितान इलाज आमकां दिवंक सोदता. आमच्या जिवितान जे कितें आडकोड्यो आसात वो जे कितें आमी म्हणटा आमी बरीं ना, आमचें मन सारकें ना, शांती ना, आमकां सवस्काय ना, समाधान ना, घडीक आमी दुसऱ्यांक भोगसणे दिवंक फुडें सरोना. आमच्या जिवितान घडी शांती ह्याच कारणाक लागून घडी आमी मनशां दुस्पोट जाल्लीं मनशां आसात. आज जेजू आमकां उगडास करता, जसो तुमचो सर्गीचो बाप संपूर्ण तशें तुमी संपूर्ण जावंक जाय. संपूर्णताय आमी करतलीं जाल्यार ओदीक शांतीची मनशां कशीं जियेतलीं जाल्यार दुस्मानाक भोगसूंक प्रयत्न करुया. जिवितान आमकां सैग दिल्यात, हें जिवीत एक देवाचें देणें जाल्यार ह्याच सैगाचो फायदो आमी काडुया. संपूर्णतायेन जिवंक दर दिसाक प्रयत्न करून वावरुया.